दिव्यवाणी 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 Erga do Casamento Jesu, Roglap do Casamento Jesu. जेजू ख्रिस्त ते मोगच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळ करूंक वेता जुनाची 11 तारीख. एक वर्ती परब पवित्र सभा आचरण करता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची धाबाजीक परब. बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट या कॉर्पस क्रिस्ती फेस्त आमी म्हणटा. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवच्या ह्या वखता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां बोर. ही सुवार्थ कुडीक भलायकी मोतीक समाधान हाडून दी. मात्र न्ही तुज्या खातीर जियोंक वावरूंक आमकां करपाक बोळ गठाय दिवं. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. घेवया मोगाच्या भावा भयणीनो द्वितीनियमान पुस्तकांतल्यान वाचप. ड्युट्रॉनॉमी आवाजवर 8 वळ 2 आणि 3 14 तावन 16. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 2 to 3 14 to 16. पोरजे लागीं उलोवन मोयचेन म्हळें सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बागार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कडपांतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना खावंक दिवन पोसलो. हाचे अंतर्गत किर्तन 147 साम 147. नावाड सुम्याक जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवाट्यांचे अडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. नावाड सुम्याक जेरुजलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय. उंचिंगोवन तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. नावाड सुम्याक जेरुजलेमा. तो आपलें उतर जकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडटा. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीतनीत तांकां उगडूंक ना. नावाड सुम्याक जेरुजलेमा. स पावलून कोरिंगारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो आमी देवाक आवाजवर 10 वळ 16 तावन 17. 1 Corinthians chapter 10 16 and 17. भावां भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्ही. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी सुमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता.
आयचो वांजेल जुआव प्रमाणे आवासवर 6 ओळो 50 आनी 1 तावन 50 आनी 8. John chapter 6 verses 51 to 58. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हांव सुतो सर्गींतावन देंवून आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशापुताचें मांस केल्ले करीत आनी रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच आमी जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मरून पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगेच्या भाव भयणीनो, आज एक परती परब आमच्या पवित्र सभेंत जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार युकारिस्तीक जेजूची परब. आज त्या युकारिस्तान जेजू खरोच हजार आसा आनी तो जेजू आमच्या भावार्थाचें मूळ आनी शिकार जावन आसा. आनी तो जेजू आमचें आत्मीक खाण जावन आसा. तो जेजू आमच्या ह्या पळणारी पवित्र सभेंत आमकां चलयता. तो जेजू आमकां सासणीक जिविताक पावयता. हांगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचो सोडवंदार, जेजूस सोडवंदार. सोडवंदारा जेजू थंय म्हज्या मोगाच्यानो. आयच्या वांजेला तावन आमी नियाळ घेवन पयले वाचपाक, ताजे उपरांत दुसऱ्या वाचपाक वशया. वांजेलाच्या जुआवचो वांजेलांत 6 वासवर तुमी काण वाचा. ताच्या पयल्या आवास्वरांत जेजू 5000 लोकांक अजाप करता. तो उंडो दिता आनी खाण दिता. म्हणजे थंय आशिल्ल्यो 2 मासल्यो आनी 5 उंडे तो एक अजाप करून सगळ्यांक खाण पावचे बरें करता. जेजू थंय तावन आनी एका बगलेन पावच्या पयलें लोक थंय वचून पावता आनी जेजू विचारतात, तुमी हांगा केदाळा आयिल्ल्यात? आनी तवळ जेजू सांगता, तुमी म्हज्या शिकवणेचेर पातयेवन हांगा येवंक नात. तुमकां पोटभर खाण मेळ्ळें न्ही, त्या खातीर तुमी हांगा आयल्यात. त्या खातीर तो सांगता, नास जावच्या खाणा खातीर काम करिनाकात, नास जायनातल्या खाणाचेर तुमी पातयेणी दवरा, ताच्या खातीर वावर करा. आनी तवळ ते ताका विचारतात, आमच्या पुर्वजांनी मन्ना दिलें, खाण दिलें, हें सक्कर दिलें, तूं आमकां कितें दिताय? आनी तवळ जेजू सांगता, तें दिलें पुर्वजांक बापान दिलें, पूण ताचेवन वर्तें आतां बाप दित्या आसा तो हांव जावन आसा. हें तांचें सवाल जेजू तांकां शिकोवन दिवंक उपयोग करता. थंय जुदेव आसतात, फारिजेव आसतात, सदुसेव आसतात, सादो लोक आसता. आनी देवाक मेसुवचें कार्य आमी करी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? म्हळ्यार आज आमकां हर एकल्याक एक आशा आसा. म्हजें मागणें देवाक मेसवो जाय, हांवें करचो वावर देवाक मेसवो जाय, म्हजी सुवार्थ देवाक मेसवो जाय. मेसवो जाय जाल्यार कितें करी जाय? तवळ जेजू एक बरी जाप दिता. तुमी बापान धाडलेल्याक पातये जाय. यू हॅव टू बिलीव इन जीसस, वन हू वॉज सेंट बाय द फादर. देवा तावन धाडलोलो, मागलोलो, अभिषिक्त धाडलोलो क्रिस्त सोडवंदार, ताचे थंय तुमी पातये जाय.
हाचो आमचो भावार्थ घट जावंक ही बराबो कोणा थंय सोमिया जेजू थंय आमचो भावार्थ कित्याक सोमी जेजू बापान आमकां दिल्लो सोडवंदार आनी बाप पुताचो मोग करता पूत बापाचो मोग करता आनी हे दोगी आमकां पवित्रात्म्य सोवें आमकां सस्नाच्या जिविताक चलयतात. तर मगोच्यो भाव भयणीनो देवाक मेसोवचें कार्य जेजूक आमी पातयेवचें. ताजे उपरांत जेजू शिकोवन दिता पुर्वज जावं पुरो मन्ना मेळ्ळें तांकां खाण मेळ्ळें थंय जावन उदक मेळ्ळें खडपातावन हें सकट बापान दिल्लें. आतां बाप जिविताची झर जावन म्हाका धाडला मन्ना जावन म्हाका धाडला ते मन्ना केल्ले मेले हें मन्ना म्हळ्यार येवकारिस्त कसो तो येवकारिस्त जाता ताचे विशयान सगळी शिकोवण सोव्या आवास्वरांत हांव सगळी शिकोवण तुमी पळयल्यार हांव सुसर्गीत हांव देंवून आयलोलो उंडो आनी तुमच्या सासणीक जिवीत असो उंडो ही उतरां जेजू उलयता. हांगा जुदेवांच्या मोदें निमाणें जेजू उलयतना हांव सुसो सर्गीत हांव देंवून आयलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें मास. म्हळ्यार कितें करता हांव म्हाकाच कुर्सार भेटयता हें म्हजें मास रगत कुर्सार बली जायचें उकडचें थंय समर्पण जायचें समर्पण जावन म्हाका ते ह्या संवसाराच्या नदरेर लगड काडून पळयतात पूण हांव मरता वय पूण म्हजे थंय बापाचो जीव आसा हांव आनी बाप एक जावन आसा त्या खातीर मरणाक बापा वयर ह्या म्हजे वयर अधिकार ना त्या खातीर मरणाक तो पाताळाक देवलो ताणें सुवार्ता प्रगट केली आमी सांगता थंय हांवें सुवार्ता प्रगट करूंक आसा. मग अशें भाव भयणीनो जेजू आपणाचें मास तितल्यार सुदेवा मदें वाद विवाद उठलो कशें साद एकल्याचें मास पण एकल्याचें मास आमी एक जानवार मारल्यार या कुंकड मारल्यार दुकोर मारल्यार 100 किलो पडत 100 किलो 1 कोटी खावन मूग जाता कोंगडा मास एक 5 किलो 2-3 किलो 1 कोटी मूग जाता. तशेंच खंयचेंय मास पूण हांगा आमी आसले बरी घेवचें न्ही. जेजू हांगा काय मास आपणाचें दिता रगत दिता आनी मूग धरलें तें ताचो तो अर्थ न्ही हाचो गुंडायन अर्थ आमी समजूं जाय. म्हळ्यार ही म्हजी कूड तुमच्या पातकां खातीर बेसां जातली ह्या संवसाराच्या सुटके खातीर बेसां जातली हे म्हजें रगत ह्या संवसारा खातीर हांव वारयतलो हें सांग पेद्रू ताच्या पत्रांत आमकां सांगता. तुमच्या पुर्वजांच्या त्या रिती रिवाजांत हांव न्हू संप्रदायांत हांव तुमकां सुटका दिवंक देवान दिल्लें मोल कसलें तें तुमी जाणात. तें मोल रुपे न्ही भांगार न्ही भांगार आईबा वीण म्हणजे काता वीण जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत ताची कुडूस तो आमकां दिता. आनी हेंच आमकां सांगता पयल्या कोरिंथांकां बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या आवास्वरांत 19 आनी 20 1 Corinthians 6 chapter 9 and 19 and 20 तुमी तुमचीच आस्त न्ही तुमकां मोल हाक घेतलां कसलें मोल तें जेजूचें अमोलीक रगत तें मोल. आनी पयल्या कोरिंथांकां बरयल्लें पत्र 7वो आवास्वर 23 1 Corinthians 7:23 सांगता तुमकां मोल हाक घेतलां म्हणजे देवान आमकां मोल हाक घेतलां त्या खातीर तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया म्हणून कोरिंथांकांक आसा पावल सांगता. आनी 3ऱ्या आवास्वरांत तो बरोवन सांगता 16-17 तुमची कूड पवित्रत्म्याचें टेंपल जावन आसा थंय पवित्रत्व जियेता म्हूण तुमी नेणात की पवित्रत्व थंय जियेता. आनी तेच 6व्या आवास्वरांत तो कुडी विशयांत व्यभिचारा विशयांत उलयता आनी कूड कशें क्रिस्त थंय पवित्र जाता की म्हूण आमकां तो सांगता. त्या खातीर जेजूचें ही शिकोवण जुदेवांक कितें करूंक लागले तांणी आसले बरी काणी केल्ले निमती वाद विवाद उठलो तांकां समजोवंक जावंक ना. पळया हे समजूं जाय जाल्यार आमकां देवाचें देणें जायचें हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें हें मास कशें दिवंक जाता कितें म्हळ्यार आमच्या नियमा प्रमाणे मनशाचें मास खावंक ना. देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशापुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचो थंय जीव आसचो ना. तर आज आमचो थंय जीव आसूं कारण हो येवकारिस्त जेजू त्या खातीर निमाण्या ब्रेस्तारा येवकारिस्त करता कित्याक तोच येवकारिस्त जाता खंय येवकारिस्त जाता
निमाण्या शुक्रारा तोच येवकारिस्त जाता आनी तोच येवकारिस्त भवार्थसो बोरवोशसो आमकां मोगा असो तारो जाता, तो जिवन जाता. म्हणजे ताणें हें आरंभ केल्लें येवकारिस्तान तो खरोच आजार आसा. ताचे आजारपणू आमी अनुभव जोडटा येवकारिस्तान. त्या खातीर येवकारिस्त मिस्तेर पूण येवकारिस्त व्हरते आशिर्वाद, येवकारिस्त मिस्तेर येवकारिस्त व्हरते अजाप. त्या खातीर आज ह्या अजापाचे फेस्त कुडी आनी रक्ताचे आमी केवळ ते कोडू आमी म्हणटा ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन म्हणून इंग्लीश भाशेंत आनी ट्रान्स कोत्ता आमकां ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार बदलता, आमकां एका गांवांत आनी एका गांवांक व्हरता बदलता. हांगा कसो तो उंडो आनी तें वायन पयलें आमी पळयता सेम आसता, पूण केदळा ह्या कॉन्सेक्राराचें उतरां सांगता, दोनी हात ताचेर दवरून पवित्रत्वे खातीर मागता आनी थंय तावन सांगता ही म्हजी कोडू तुमच्या पासो समर्पूंची, तशेंच हे म्हजें रगत सगळ्या संवसारा पासत वारावतलें. ही उतरां आसात पळय भारी गरजेची. तो उंडो जेजूची कूड जाता, तो वायन जेजूचें रगत जाता. पूण आमच्या दोळ्यांक सेम आसता, आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यान ती जेजूची कोड आनी जेजूचें रगत हे वर्त्या अजा पवित्र सभेन सबार वर्सां जावन चलते आसा. खंय जेजून आरंभ केलें निमाणो ब्रेस्तार येवकारी चलते आसलें. हें फेस्त 1264 म्हणजे 1264 इसवेंत तळसो पापा घोशण करता. कित्याक म्हळ्यार ताका रिजन आसा. आनी ताचे पयलें तावन येवकारिस्त चलोवन आयलें एका याजाकाक, पिटर प्रेग म्हणल्यार याजाकाक येवकारिस्त भेटयतना सबार दिसा ताका दुबाव आसता आनी दुबावान तो येवकारिस्त भेटोवन त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता म्हणून काळस आनी उंडो तो जेजूची कूड आनी रगत दवरतना तो उंडो कूड जाता मासा बरी आनी कालसी तावन रगत भायर पडटा. हें व्हरतें अजाप पवित्र सभेच्या इतिहासांत रेकॉर्ड जाता. आनी थंय तावन तळसो पापा सांगता आमी दुबावचे न्हय. त्या खातीर 1264 कॉर्पूस क्रिस्ती म्हणलें फेस्त. त्या खातीर आमी कॉर्पूस म्हणजे जेजूची कूड, कॉर्पूस क्रिस्ती जेजूची कूड आनी रगत. आनी हांगा पवित्र सभा घोशण करता की तें आमी पयल्या तावन पातयेवन आयिल्ले हांव आतां दुबावान घालचें न्ही. आमी हांगा तावन आनीकी चड पापान येवकारिस्ती क्रिस्ताक मान दिवंक आसा, आराधन करूंक आसा, मोग करूंक आसा. आमकां कळीत आसात आज विचिलां आसात, आराधना आसात, 24 hours आराधना आसात. म्हणजे सोवी जेजू थंय खरोच आजार आसा. हें आजारपण म्हाका आनी तुमकां कळीत आसा. आमी ह्या आजारपणान दुबावचें न्ही. त्या खातीर आयताराच्या मिसाक आमी अत्रेगून येजय. ऑनलायनार पळयता ह्या कोरोना टायमार तावन थोड्यांक ऑनलायनाचें पिशें लागलां. हांवें सांगचें इतलेंच, कोणाक बाप कश्ट आसात, हांतुरणार आसात, या व्हीलचॅरार आसात तांकां ओके, तांकां येजाक कुंगार हाडून दिता आनी तांच्या भावार्थाक. पूण कोणाक हात पांय सारके आसात, कोणाक चलोवंक जाता, तांणी युकरिस्तीक बलिदानाक इगर्जेक वचोंकूच जाय आनी थंय तांणी ह्या युकरिस्तान वांटेली घेवंक जाय आनी थंय सुमेच्या प्रसन्नतेन तांणी मरूंक जाय. आनी अशें आमी त्या सस्त्याच्या जिविताच्या पयणाक आमकां तयार करता. आनी जुदेव म्हणूंक लागले रगत पियोवंक दिवचें कशें. तर म्हणटा तुमकां जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा. म्हळ्यार युकरिस्त घेवचें थंय केवळ जीव मात्र न्ही, जीव सकडानय आसा. हो जीव दिता तशेंच सस्नाचो जीव आसा. म्हळ्यार आमकां एक गॅरंटी आसा, आमकां एक खात्री आसा. कितें खात्री, कितें गॅरंटी? आमी युकरिस्त सेवल्ल्या वरवीं, युकरिस्ती बलिदानांत आमी भाग घेतल्या वरवीं आमकां सासणाचो जीव आसा. पातका निमती कुडस्कर जावं पुरो, पूण आमी सासणाचो जीव होगडावन घेवचो न्ही. त्या खातीर तिसरो उपदेश खंयचो? आयतार सोन तो भाग्यवनपणी सांबाळ. कितलो बरो पळया हो उपदेश. आमी देवाक विधेय जावचें, त्या विधेयपणान आमकां आशिर्वाद बेसांव आनी कृपा पेकोवन मेळटा. पयलें सांगता तुमी म्हजें मांस केल्ल्या करीत, रगत पियेल्ल्या करीत तुमचो थंय जीव आसचो ना. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण. आनी जेजू सांगता ताचे थंय सस्तो आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. युकरिस्तीक भावार्थान जिवच्याक निमाणे दिसा हांव जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवाना.
त्या खातीर ह्या संवसारान आमकां सासणीक जिवीत कोणीय दिवंक शकना, जेजू मात्र. त्या खातीर जेजूच्या मेटांनी, जेजूच्या वाटांनी आमी चमका जाय. त्या खातीर आमी सांगता जिणयेच्या सर दिसांनी, जिणयेच्या सर मेटांनी सुमये सांगता हांव समको तुज्या मेटांनी हांव समकोतलो. ही मेटां जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो, तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचे बोळ येवकारिस्त, आमी परसा येवकारिस्तीक. तो येवकारिस्त आमचे बोळ जावन आसा आनी आमकां सकत ह्या पयणार आमकां बोळ दिता. हो सर्गार्थावन देंवोन आयलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. मोन पावले जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सासणाक जिये जाय जाल्यार येवकारिस्तीक जेजूचो आमी मोग करी जाय. येवकारिस्त आमचें खाण, येवकारिस्त जेजू थंय आमचो भावार्थ दवरनो आमचें मेट आमी समका जाय. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप हांगा आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार परजे लागीं उलोवन मोइजेन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करचे खातीर. पळय, परजे लागीं उलोवन म्हळें लोकां लागीं तूं ताचे उपादेश पाडूंक कशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हणून उडासकार. हे मेमरी. त्या खातीर हांगा येवकारिस्त आमकां केवळ एक संभ्रम मात्र न्ही, उगडासी आसा आमकां. त्या खातीर पोरण्या सोल्ल्यान घडिल्लें घडीत देवाची एक आमकां मजत ह्या देवान कशें चलयलें आनी आज देव आमचो कसो मोग करता ताच्या विशयांत आमकां उगडापें करता. त्या खातीर सडावत आमकां पयलें वाचप पोरण्या सोल्ल्यांतलें, दुसरें वाचप पावलाच्या ह्या नव्या सोल्ल्यांतलें, तशेंच वांजेल आमकां 4 गॉस्पल आसा तांतलें आमी वांजेलांतलें वाचता. तूं उडास दवर, कशें चलोवन हाडलें उडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, पळय मन्ना वरवीं मात्र जियेना, ह्या उदका वरवीं मात्र जियेना. म्हणून बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान जावन येता त्या हरएका उतरा वरवीं जियेता. ही सुत्रां 4व्या स्वरान माथेवाच्या वांजेलांत सैतानाक जेजू सांगता. मनीस उंड्या वरवीं जियेना, बगार देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. आनी म्हणून तुमी समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो. बुकू आमकां कालतो करता. तुका त्या तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेल्या मन्ना दिवन ताका पोसलो. आमचो देव आमकां पोसता. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसारनाशें रावूंक सत्राय घे. तर आज येवकारिस्त आमकां देवाक विसारनाशें रावूंक सत्राय घेता. देवा जावन आमी पयस वेचचे न्ही. आनी कशें तें विकाळ सर्पातावन तुका राखलें भयंकर आरण्यांतल्यान, सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तुजी वाट व्हरून गेलो, कडपांतल्या उदक व्हडाशें केलें आनी अरण्यान तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलें मन्ना खावंक दिलें. पण देवान ही सर्व विस्मितां केली. ही सर्व विस्मितां येवकारिस्तांत वळाक जावन आसात. त्या खातीर मोगाचो भाव भयणीनो, येवकारिस्त केवळ एक आमी एक थंय करून संभ्रमांत न्ही, सगळें आमचें चरित्र. पोरण्या सोल्ल्यान देवाचो मोग आनी नव्या सोल्ल्यान ताणें क्रिस्तांनी दाखयलो मोग, ताणें पटयलेलो पवित्रपण, हें सकळ म्हणजे हांगा भाग्योन त्रिनादस ह्या आमच्या आराधनांत, ह्या आमच्या ह्या लितुर्जींत आमकां हांगा अनुभव जाता. आनी हेचे श्लोक नावाड सोमयाक जेरुजलेमा. आनी आमी हर एकल्यांनी जेरुजलेम म्हणजे शांतीचें शहर, संतोशाचें शहर. आनी हर एकल्यान देवाक अर्गां होगळापणी वाखाणी दिवंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांग पावल कोरिंदरा बरयल्या पत्रांत सांगता, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्ही. निमाण्या ब्रेस्तार हें वाचप आमी वाचता. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जातांव, कित्याक आमी सुमेस्ता दीस एकाच उंड्यान वांटेली जाता. तर आमी एकवोट आमचे थंय गरजेचो. येवकारिस्त मोग, येवकारिस्त एकवोट, येवकारिस्त भाव बांदावपण, येवकारिस्त आमकां सर्वेस्पराच्या मोगान, मोगाच्या बांदांत, सत्संबंदांत एकवटायता.
मात्र न्ही आमी पळयता साबार कण गोवांचे दाडोवन पिठो जावन हुंडो जाता, साबार दाका सांगात ताका मोळटाना रगत जाता. जेजू की तांणी पिठो केलो त्या कुर्सार, कूड ताजी बेसन जाली, वर आयलें ताजें रगत, आनी आमकां आज उंड्या आनी वायना रोवपी म्हणजे ताजी कूड आनी रगत दिवन तो पोसता. तर ह्या परब्या वेळा आमकां हर एकल्यांक तो आशिर्वादीत करूं दी. आमच्या कुटुंबाचे सांदे येवकरिस्ताच्या मोगाक फाटी येवं दी. आमी हर एकल्यांनी आयतार सोन भगेवनपणी सांबाळचो. कुटुंबा समेत कसलेंय काम कसलेंय आसूं दी, पयलो जगो पयलो उपादेश निजा देवाक आराधन करूंक दिवया, जैतेवन जावया आनी सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवनी म्हूण हांव मागता. सर्वेस्पर बाबा तुका अर्गा होगळापणी वाखाणी दिता. आजच्या दिसा येवकारिस्ताचें शिकोवन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आनी वाचपा आमकां सुडका बेसांव आनी बेसांव हाडच्या खातीर हांव तुका अर्गा दिता. आज कितलोसो लोक मिसा कोसोंक जायना, अंतुळणार आसात, महाराणांनी पिडे कोळाक जाल्यात, व्हीलचॅरार आसात, अपांग जावन आसात, बुद्धिमान जावन आसात, तांचेर तुजी दया देवून येवं दी. आनी तशेंच हातपांय आसून वसनांतलो लोक कितलो आसा तांकांय मिसा कर, बलिदानांत बागेली जावची कुरपा तुका वकार. आनी जी ह्या येवकरिस्तीक क्रिस्तां तूं गूण करचो देव जावन आसाय. तुवें म्हज्या ह्या जागी दिक्षेन सांगलें कितें बांदता सोडयता रुपया बागार म्हजें थंय ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर अंकर बनपस बंदोड्यो पिडा शिडा निष्क्रीय जावन दी. सगळ्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर, पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तूं अभिशेक कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरांत भलायकी, जेच्या रक्तान सोडका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीसी सर म्हजे खातीर म्हज्या स्वार्थ्या खातीर तुमी मागा, स्वार्थ्याच्या मिसांव खातीर मागा. आनी तुमकां सर्वांक जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे परबेचे हांव शुभाशय पठयतां आनी जेजू तुमकां बडोवन करूं दी म्हूण हांव मागतां. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी मुखार करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी